सोमारा बहुजन समाजाची पणजे बसका जाली। भाजपा सरकार हाणी गोयच्या बहुजन समाजाक सोपयला। गोयचो मायनिंग धंदो बंद करून सरकारान जनतेचेर अन्याय केला। तशेंच सुदीन ढवळीकर मगो पक्षाचो नेतो आयज भाऊसाहेब बांदोडकर हांचो हेतू विसरला असो आरोप संजय बर्डे हांणी केला। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। बहुजन समाजाचो म्हणून सगळ्यांक सांगतात आणि सगळ्यांक गोंयकार मान्य करतात आणि भारतीय जनता पार्टीन त्यांच्याकडे अलायन्स केला आणि सुदीन ढवळीकर हो त्याचो पुरेपूर फायदो घेता आणि त्यांनी स्टेटमेंट दिलो की तेजी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें नांव बदलून करता तो। तेन्ना जेन्ना भुरग्याक जाल्लो जल्म दिल्लो आहा त्या भुरग्याक मरा पर्यंत कोणी तेजें नांव बदलूंक शकना। जो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर बहुजन समाजाचो लिडर जावन गेलो आणि त्या मनशान माननीय भाऊसाहेब बांदोडकर त्यांनी नाव आज आमच्या इंडियन गाजलेले त्याच महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें नांव जर बदलून जर गेलें जाल्यार आमकां सुदीन ढवळीकराक बदलपाक टायम लागचो ना आणि सुदीन ढवळीकरान नांव घेवन सांगता आणि मनोहर पर्रीकारान बहुजन समाजाक सोपयलो। जे प्रश्न बहुजन समाजाचे विधानसभेत तेणी काढूंक जाय आसले आणि बहुजन समाजाचो कुळाड मुणकाराचो प्रश्न तेणी त्या मनशान काडूंक ना आणि तो आयज म्हणटा बहुजन समाज आपलो म्हणटात आणि काही लोक तेजे कडेन एमजी करून ताका सांगता कितें आमी एमजी वयता खंयची एमजी पार्टी मोगाल गोंयची पक्ष काय एमजी पार्टी हे सुदीन ढवळीकरान पयलीं डिसायड करपाचें। म्हत्वाची गोष्ट म्हणजे जो धंदो मायनिंगाचेर आसलो ते मायनिंग बेल्टाक BJP आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान सोपयलो आणि जे सोपयल्या उपरांत आयज ते बहुजन समाजाक आयज वयर काडटात म्हणटात पूण बहुजन समाज इतलो पिसोना। जी गोष्ट जाल्लेली आसा ती प्रत्येकाने विचार गोंयच्या लोकांनी विचार करपाक जाय की खरोखरच महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि BJP जर परत आमी निवडून जर हाडले आमी खरोखर सोंपतले। कित्याक त्यांची जी डिसिजन आयज आसा कसली डिसिजन आहा तुमी आनी पळयलात तुमी आयज ते सरकार आयज हेजे फुडें नासलेले तांकां खबर आसा।